एका पाप स्त्री असो आधार तिका नातलो चड कितेंय करूंक वचोन म्हण एका मनशान तिचो सगळो जागो तिच्या नांवार करून घेतलो. अर्द गरजे म्हण चिंतलें पूण तो सगळो जागो तिच्या नांवार करून घेतलो. जागो तिच्या नांवार जाल्ल्या उपरांत तेचें घर काडलें आनी तेचें आसलें जागो लेवेल आनी केलो. ह्या वेळार हांव थंय वचोन पावलो. हांव थंय वचोन पावल्या पळयतना म्हाका इतलें दूख भोगलें, कित्याक ती स्त्री तिका कांयच ना, तिचे कडेन कांयच आधार ना. तिका आसलो एक भुरगो तो मानसीक जावन आसा आनी तिका दुसरो आधार दिवचे कोणीच ना. आनी आधार नाशिल्ल्या मनशांक चड जावन उरिल्लें कितें करतात गे म्हळ्यार ताका आनीक गायल्ल्या पेट्याक कशें फातर उडयतात पळय तशें फातर उडयतात. आसले सेत समारा सयत तिणें बरें जावच्या विशयान कांय चिंतिनात. म्हाका एक समाज असली समाज पळयत आसतना म्हाका निजाके भोगलें कितलो काटोर आसा मनीस. तिच्या विशयान तिका ती बारीच कांयच निशक्त जाल्ली स्त्री ती, कोणाकी कांय करूंक शकची ना. कित्याक म्हळ्यार तिच्या तकलेंत इतली बेजाराय आसली. आनी त्या वेळार ह्या स्त्रीयेन तिचो सगळो जागो करून तिचें सगळें लेवल केल्ल्या वेळार हांव गेलो थंय आनी हांवें तिका इमिडिएटली फाटीं येवन एक फोन केलें आनी म्हळें, बाये जें कितें केलां हांवें तुवें तें रॉंग. देवास्पण म्हण आमी दाखयता हेरांक, जायते रेती आमी अटेंड करता, पूण आमी अशें केलें जाल्यार कितें फायदो. हांवें सांगलें सांजे भितर म्हाका तो जागो तिच्या नांवार फाटीं वचूंक जाय. तिका कोणूच ना वय, कांयच ना, एकच कंडिशन, तितलेंच देवा कडेन मागलें. देव म्हण देवाच्या परत्या आदारांत खंडीत जावन ती करताली म्हणल्यार एक भरोसो आसलो. 2 दिसां भितर तो जागो तिच्या फाटीं तिच्या नांवार गेलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाक आमी अर्घ दिवया. हो दीस ताणें आमकां दिला. बोवा परबायतारान ताणें दिल्ल्याक देवाच्या वर्त्या मोगांत आमी चड आनी चड बरोवंक ताणें आमकां आपोवणें दिलां. ह्या आपोवण्याक आमी वर्त्या तरान आभार मानून पाळो दिवया आनी सम्या सांगता एक जावया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी पळोवचें जाल्यार हाऊ शॅल वी विन द रुडनेस. रुडनेस म्हळ्यार कठोरपण. रुडनेस म्हळ्यार आमच्या जिवनांत थोड्यांक आमी म्हणटा न्हय तो बारीक कडक. कडक डिफरंट दॅन कठोरपण. कडक म्हळ्यार थोडे फावटी आमी स्ट्रेट उलयत आसतना थोडे म्हणटात ताची उतरां कडक आसात म्हणून, तें ओके, तें पॉजिटीव. कठोरपण, द रुडनेस इज द नेगेटीव. पूण कितें जालां म्हळ्यार आमच्या समाजांत कोण तो कठोरपणान जियेता ताकाय आमी कठोरपणांत फाटीं दिवचें म्हणल्यार एक चिंतप थोड्या थंय आसा. नाटल्यार तो लिसांव शिकना म्हणून. पूण आमी तशें केलें जाल्यार कठोरपणाक कठोरपणांत फाटीं दिलें जाल्यार तें आनीक उलबण जातालें आनी जेवणसाराक बरें एक हातेर मेळटालें आमकां धरूंक आनी त्या प्रमाणे आमच्या जिवान निसांतान करूंक. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज ह्या कठोरपणाक कशें आमी टॅकल करचें, हें कठोरपण कशें आमी निवरावचें, ह्या विशयांत आमी थोडी जाणवाय मानून घेवया. कित्याक आमकां देवान दिल्लें बरेंपण आमी सदांच वाखाणूंक आनी ताका ताच्या महिमेक आमी पावोवंक, ताची महिमा गाजोवंक आमकां मेळिल्लो अवकाश वर्तो जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाच्यानो, एक पेंटर पेंट करता आसतना आपलो ब्रश काडून घेता. हर एका पेंटिंगाक तो ब्रश काडून घेवन पेंट करणूच आसता. आनी अशें आसता ताचें पेंटिंगाचें काम तो संपोवन तो वेता. पुरो जाल्ल्या उपरांत परत तो पेंट ब्रश काडून घेता पेंटर. कित्याक? आपले सिग्नेचर घालूंक. आपणें सिग्नेचर घालूंक. पेंटर सिग्नेचर घालता. मायकलएंजलो, डेवीड, अशें आपले सिग्नेचर तो घालता. आनी अशें घालतना कितें जाता, अक्रेक ताणें काडून गेलो तो ब्रश, सिग्नेचर घाल्ली, मोर वॅल्युएबल जाता. तें पळयलें म्हणटा ओ हें पेंट हाणें केलें न्ही गे, हें पेंट हाचें न्ही गे, म्हणून त्या सिग्नेचर वयर आमी ताचें वर्णन करनासता. तर हेर दिसांनी काडून गेलो तो पेंट ब्रश पेंट करूंक आसतना ताचें की चड प्रामुख्यता ही सिग्नेचर घालूंक, ताचें सायन घालूंक, ह्या ताचें नांव बरोवंक ताणें अक्रेक पुरो जाल्ल्या उपरांत तो पेंट ब्रश काडून तें बरयलें, वर्तें नांव जाता. अशें आसता ताका प्रामुख्यता मेळटा त्या
लास्ट पेंट ब्रश ताणें काणयल्या. पूण पयलें ताणें कितें केलें, ताका प्रामुख्यता मेळना जावंक पुरो, पूण प्रामुख्यता लास्ट सिग्नेचरां मेळ्ळ्या जावंक पुरो, पूण ताचें काम तें पयलें जाल्ल्या देखून हाका प्रामुख्यता मेळ्ळी. जेजू कल्वर पर्वतार खुरीस व्होवन वता आसतना जायत्याणें चिंतलें जाय हो मिराकल मॅन हाका त्या खुर्सार रावन सकला देवेत या पळापळ घेवेत या तांकां थंयच नाच करयेत म्हणून थोड्यान चिंतलें. जुदास एकलो ताच्या पैकी खंडे जावन तो ताका सोडून घेतालो आनी आपणाक 30 ती नाणी रुपयाची नाणी मेळटाली आनी हांव म्हजी पाकीट भरतालो आनी तो तेणें जावन पळापळ घेवन वेतालो म्हूण ताणें चिंतलें जावन आसा. पूण जेजू आपलें मिसावन जाणा जावन संपूर्ण तरान त्या काल्वार पर्वतार दोंगरार आपल्या खुर्सार आपलो जीव दिता, खुर्सार आपलो जीव दिता. आनी अशें तो काल्वार पर्वतार त्या खुर्सार उमकळटा आसतना मेला गी या ना गी म्हूण पळोवच्या खातीर एका सैनिकान येवन बलयेन ताच्या कडवळ तपता आसतना कडवळांत हांव कितें येत आसलें. इतल्या लोकांनी निराप्रती जेजूक मारलें, ताका ओडलें, ताचे अपराध मांडले, सगळें केलें जाल्यार ताच्या थंय कोडू येयजें आसलें. कोडू उदक जावन कोडू रगत जावन येयजें आसलें. कित्याक म्हळ्यार ताणें ताका निरापराधीक अपराधीकार मारलो आनी ताका इतलें कश्ट येयल्लें गी ताच्या मतीन बगयचें आसलें मनीस कसले कित्याक अशें करतात म्हाका, हांवें कांयच करूं ना म्हूण तांचे वयर ताणें जायते कठोरपण दाखयचें आसलें. पूण कितें भायर आयलें, ताच्या कडवळ जावन उदक आनी रगत भायर आयलें. कसलें उदक आनी रगत? दयाळाचें आनी काकुतीचें. काकुतीन भरलेलें फूल ऑफ फाउंट ऑफ मर्सी. आमी म्हणटा जिजस युअर फाउंट ऑफ मर्सी. काकुतीन भरलेली एक जर्स थंय आयली म्हणयात, जर्त थंय आयली. आनी अशें आसता जेजून ताच्या जिवनांत मात्र न्ही मरण पावले उपरांत काकुतीची कुणां आमी हेरांक दाखय जाय, दयाळ आमी जाय जाय, मोळ आमी आसा जाय म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. ताचें तें जिवनच सोम्याचें मोगाचें जावन आसलें. त्या देखून कितलोय काटोर जाल्लो लोकांक सयत तो म्हणा लागलो बापा लागीं, बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणांत. आनी त्या देखून बापान तांकां संपूर्ण तरां बक्षिलें. त्या वेळा सयत दयाळाय आनी काकूत ताचे तावन व्हडली म्हणटात. एका स्त्रीक तिच्या आवयन सांगलें भूत बाळ ती म्हणटा, म्हज्या आवयन म्हाका एक भूत बाळ सांगली. कितें ती? कितलेय कठोर मनशां आसों दी त्या मनशां थंय तुवें दयाळाय दाखोवंक जाय आनी यू शूड शो युअर एक्ट्स ऑफ कायंडनेस. तुज्या दयाळेची करण्यो तुवें दाखोवंक जाय. आनी त्या खातीर रोमाकारां बऱ्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा 2 अध्याय 21 वळीर खोटेपण तुज्या दयाळांत नाश करूंक जाय. यू शूड ओवरकम इवल वीथ गुडनेस और कायंडनेस. पळय कसल्या पुरबाय तरान सांत पावल म्हणटा. त्या देखून आमी कितेंय जावं दी काटोरपणाक काटोरपण पाटी दिवचें न्ही. आमी त्या काटोरपणांतले आतां ही संस्कृती आमी बदलूंक शिकत जाय. ना तर असेंत तें वाडोवन वतालें आनी अनाहुतां घडटालीं. पळय एका राष्ट्रान झूज मांडटाना आनी एक राष्ट्र कितें म्हण करून वचोन तांचें तें शांती संधान केल्लें जाल्यार तें बरें आसलें. पूण शांती संधान करूं वचना. कित्याक हांवें तुज्या वयर विरोध प्रतिकार काण घेता, तुका हांव सोडिना, तुका प्रतिविरोध करता म्हणलो एक मनोभाव देखून आज जायतीं झुजां आनी झगडे जाल्यात. कुटुंबांनी जावं दी, राष्ट्रामध्ये जावं दी, राज्यामध्ये जावं दी, मनशां मदें जावं दी, हाका एकच कारण कठोरपणाक कठोरपणा पाटीं दी जाय म्हणल्यार बरी. हम्मुराबीचे लॉ आमी थोडे पटी फॉलो करता. एन आय फॉर एन आय, तूत फॉर एन तूत. पूण जेजू न्हय, तशें आमी करूंक न्हय. त्या खातीर हेरांनी कोड उतरां दितना आमी कितें चिंता, हो मनीस म्हाका सकयल घालता, हो मनीस म्हजो विरोध खेळटा, हो मनीस म्हजो फायदो जोडटा, म्हज्या बरेपणाचो फायदो जोडटा म्हणटा जायतीं जाणां. ते उलयता म्हणटा फादर हांवें इतलें बरेंपण केलें पूण ती म्हज्या बरेपणाचो फायदो जोडटात. अशें आसतना पपसल्ल्या काळजाची कठोरपण दाखयतात. बेसन जाल्लें काळीज आमी म्हणटा, गायल्लें काळीज म्हणटा, मात्र खोड काळजाचें म्हणटा. आनी असली प्रतिकार काण घेतालींच. कित्याक
तांचे काळजां पुटुल्लीं जावन आसात, तांच्या काळजांत तसलो मोग उपजोन येना. त्या देखून आमी म्हणटा गायिल्लीं काळजां, द वुंडेड हार्ट्स, द इंजर्ड हार्ट्स. इंजर्ड म्हळ्यार एक्सिडेंटांत या खंयच्या हातून तांच्या काळजांत तें बरें नासा. पूण ताका आमी कितें करता, जायते फावटी ताणें कित्याक तशें करचें म्हण आमी त्याच प्रमाणे करूंक पळयता. आनी ताणें तशें केलें जाल्यार हांव ताका रिवेंज काण घेतलो. कालच्या दिसा एक मानेस्त आयिल्लो, तो म्हणूंक लागलो, म्हाका म्हज्या भाव भयणींनी जायते कश्ट दिल्यात, जायते तांणी तितवण केल्या, रेकॉर्ड्स तितवण केल्या. बापायक आवयक तांकां पुरो हाच्या विशयान नाका जाल्यार सांगून हाका कांयच मेळांतल्या बरें केलां. तो ताच्या नांवार बरोवन दिल्लो जागोय उपरांत तांणी आनी एकल्याच्या भावाच्या नांवार तो केला. असो आसता. हो म्हणटा हांव सगळे तकली बगोवन भायर आयलो, कित्याक म्हज्या वांट्याचो कितें आसा ताणें घेतला वय, एक दीस तें म्हाका खंडीत जावन दितलो म्हळ्यार भरोसो तें आसा. बरें म्हळें हांवें, ह्या काळार इतलो भरोसो आसचें भारी बरें. आनी तेच्या आवय बापायन ताका सांगलें आसा, तुजें कन्न घे पुता. त्या दिसा हांवें ताका विचारलें, तुजें कालें कन्न घेवचें तुवें? ताणें दिलो जाल्यार मात तुवें कन्न घेवेत. आजुनूय ताणें तुजो जागो नंतर इतर रेकॉर्ड्स कन्न भितर घाला जाल्यार तांकां एकच घडये भितर ते फाटीं दिवेत. ताणें एकच चिंतूंक जाय, हांवें हो जागो तसो भितर घाला, म्हाका कितले तेंपा खावंक, म्हज्या जिवनाक कितले तेंपा हांवें आसचेत. पूण ताणें चिंतून एक घडी भर रिफ्लेक्ट केलें जाल्यार त्याच घडये ताका हांवें सांगलें, ताका आपण हाडिचें म्हणना, कोणें तो भितर घाला, कोणें तुजो जागो ताच्या नांवार करून घेतला, ताणें 1 मिनीट चिंतलें जाल्यार फाटीं करूंक जाता. असलें तें सन्निवेश पयलें हांव पडटा आसतना घडिल्लें जावन आसा आमच्याच एरियांत. आनी ह्या एरियान घडटा आसतना कितें जालें, एका पाप स्त्रियेचो आदार तिका नासलो चड, कितेंय करूंक वचून म्हण एका मनशान तिचो सगळो जागो तिच्या नांवार करून घेतलो. अर्द करचें म्हण चिंतलें, पूण तो सगळो जागो तिच्या नांवार करून घेतलो. जागो तिच्या नांवार जाल्ल्या उपरांत तिचें घर काडलें आनी तिचें आसलें जागो लेवेल आनी केलो. ह्या वेळार हांव थंय वचून पावलो. हांव थंय वचून पावल्या पळयतना म्हाका इतलें दूख भोगलें, कित्याक ती स्त्री तिका कांयच ना, तिचे कडेन कांयच आदार ना. तिका आसलो एक भुरगो, तो मानसीक जावन आसा आनी तिका दुसरो आदार दिवचे कोणीच ना. आनी आदार नातिल्ल्या मनशांक चड जावन उरिल्लें कितें करतात गे म्हळ्यार ताका आनीक गायल्ल्या पेट्याक कशें फातर उडयतात पळय तशें फातर उडयतात. आसले सेच समारा सयत तिणें बरें जावच्या विशयान कांय चिंतिनात. म्हाका एक समाज, असली समाज पळयत आसतना म्हाका निजाकी भोगलें, कितलो काटोर आसा मनीस. तिच्या विशयान तिका ती बारीच कांयच निशक्त जाल्ली स्त्री, ती कोणाकी कांय करूंक शकची ना, कित्याक म्हळ्यार तिच्या तकलेंत इतली बेजाराय आसली. आनी त्या वेळार ह्या स्त्रियेन तिचो सगळो जागो करून तिचें सगळें लेवल केल्ल्या वेळार हांव गेलो थंय आनी हांवें तिका इमिडिएटली फाटीं येवन एक फोन केलो आनी म्हळें, बाये जें कितें केलां तुवें तें रॉंग. देवास्पण म्हण आमी दाखयता हेरांक, जायते रेतीर आमी अटेंड करता, पूण आमी अशें केलें जाल्यार कितें फायदो. हांवें सांगलें सांजे भितर म्हाका तो जागो तिच्या नांवार फाटीं वचूंक जाय. तिका कोणूच ना वय, कांयच ना, एकच कंडिशन, तितलेंच देवा कडेन मागलें. देव म्हण देवाच्या परत्या आदारांत खंडीत जावन ती करताली म्हणल्यार एक भरोसो आसलो. 2 दिसां भितर तो जागो तिच्या फाटीं तिच्या नांवार गेलो. कितें ताका एक्सपेंडिचर जालें तें तांच्या मदें थोडे वादविवाद जालो, वागवाद जालो आनी तें आजुनूय तांच्या मदें आसा. पूण एक अबाल स्त्री, कांयच आदार नातिल्ली, इतलो तिचो पूत मानसीक तरान वळवळटा, मानसीक तरान तिकाच तो आवय म्हण आसा, तिका कांय चडून घडत जाल्यार ती मारता तिका. अशें आसल्या एका आवयक उपरांत ती छत्त विशयान तेंच असल्यांनी कंप्लेंट दिली. तिका ते रेकॉर्ड्स नात, तिका हे रेकॉर्ड्स ना, तिका कांयच वायट करूं ना. रोडाक कितलो जागो सोंड दिवंक आसा सोंड दिला, ह्या सायडीच्यान एक्सन जागो भितर घाला, त्या सायडीचो दोरो पडला तिच्या भितर पडला. इतलें जाल्यार जाणा आसलो मनीस आपल्या खाट्टरपण अशें दाखयता की तिच्या विशयांत कंप्लेंट वता मुन्सिपाल्टीक. मुन्सिपाल्टी कंप्लेंट केल्या वेळार तिणें म्हजें नंबर दिल्लें जावन आसा. हांवें मुन्सिपाल्टीक करेक्ट क्लियर तुमी वचून पळया, आसल्या बरें जाय. गेले ते वचून पळयता तांकांय बिरमत दिसली. ते म्हणूंक लागली
ह्या स्त्रिये विशयी एका मनशान कंप्लेंट दिवचे जाल्यार तोचे काळीज कितलें काटोर आसतालें आनी त्या विशयान हांव ताच्या कुटुंबाच्या थोड्या भाव भयणी वाद विवाद करतना तें ताका सोडुल्लें. हांवें म्हळें तूं नाय गे जीव नाय गे तूं तर रेतेरे घेताय म्हज्या मुखार तें बेगाल मागताय आनी आज सोडटाय आनी आज नाका जाल्लें काम करतना तुका दोळ्यान आनगे म्हण विचारलें हांवें ताका. म्हज्या भावान आनी भयणीन काटोरपणाक एक लिमीट ना. आमच्या मनशाचें काटोरपण ह्या प्रमाणे गेलां. पूण आनी एक व्यक्तीचे हांवें कोणें सांगलें तो जागो भितर गेलो. तो म्हणूंक लागलो फादर घाला तर घाला कश्ट हांव आयलां कश्ट आयल्यार देव म्हाका सण सोडचो ना. म्हज्या भावान आनी भयणीन आमकां बळ आसा आमकां सकत आसा आमकां इल्लो इन्फ्लुयन्स आसा आमकां इल्लें पावर आसा म्हूण आमी करून गेले जाल्यार देवाक कळीत आसा कांय सकत नातिल्ल्या त्या निशक्त जाल्या मनशाक खंयच्या तरान सांबाळी जाय म्हण ताका कळीत आसा. तर आमी कितें करता आमचें काटोरपण दाखयता. ह्या वेळार ती म्हणा लागली फादर कितेंय तें करून दी. ताणें एकसेन जागो भितर गेलो म्हणना आजच्या दोरो म्हज्या भितर पडल्यार म्हणना हांव कशें म्हणून इल्ले पातोर सायड घालतना आजून मोगाच्यान 3 वर्सां जालीं त्या मनशान आनी तो काडूना म्हळ्यार एका काटोरपणाक लिमीट ना. आजुनी तिची सोबाय पळयतात प्राय जाल्या तिका कांयच ना चलोन वेता शिकाप ना भुरगो तसो जाला कोणूच ना असल्या एका परिस्थितींत आनीकी आमी तें समजून घेवन तिका कुमो करया म्हणच्या बदलाक काटोरपण आमी दाखयता. ती कांय काटोरपण दाखयना. ती म्हणटा आसूं दी करून दी कितले तें करताले हांवें संवसार आसच्या म्हणसो करताले फादर म्हणटा ती. पळया तिका कांयच तें म्हणटा ती म्हाका कांय फरक पडना फादर हांवें कोणा कडेन झगडोंक जायना कित्याक म्हजे कडेन तसले सकतय ना आनी म्हाका झगडोंकय नाका म्हाका पुरो जाला म्हणटा ती. हांव पुरो जाला ह्या मनशाचे कडेन पळोवन. एक आवय आपल्या मानसीक पुताक सुदारसीत आसतना आमी हाताक हात दिवन आमचे दाळे मोळे दाखोवच्या बदलाक मनीस काटोर जाता. आजुनी तेच्या त्या मनशाचें काटोरपण तिचेर दाखोवन आसात. म्हज्या भावान आनी भयणीनो कित्याक तांची काळजां गायिल्लीं जावन आसात. तांची काळजां तुटल्लीं जावन आसात. तांची काळजां खोडू जावन आसात. आनीकी तांकां भोगोंक ना म्हाका देवान रचलां तर देवाच्या सुरपाच्या सारकें केलां तर हांवें बरो जायचें हांवें बरें जायचें म्हणल्या विशयान तांणी चिंतूना. आमी असलीं काळजां वखद लावन गूण करूंक जायना. तेसलीं तांची फुटुल्लीं काळजां तुटुल्लीं काळजां गायिल्लीं काळजां आसात त्या देखून ते मनीस हेरां तें काटोरपण दाखयतात म्हणून आमी आमचें काटोरपण दाखोवचें न्ही. पवित्र आत्म्याची सकत आसलीं मनशां अशें वायट करिनात. व्हेरी सिंपल. पवित्र आत्म्याचें देणें पवित्र आत्म्याची सकत तांचें थंय काम करचें तांचें थंय धर्मस्थ मापान उर्जीत ते पवित्र आत्म्याचे सकत आसलीं हें काम करिनात वायट करिनात बरें करूंक खूब सारतात. बरें कित्याक पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा द कायंडनेस दयाळाय तें पवित्र आत्म्याचें फळ. आनी आमी कठोरपणाक दयाळाय दाखयता आसतना पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरो नातल्यार आमकां जायना. नातल्यार आमी कितें मुयी गे मुयी म्हणटा मुयी गे मुयी म्हळ्यार आमी कितें कोणें वायट करता ताका हांवें वायट करी जाय. त्या देखून आज जायतीं जाणां आमी खोळटात जायतीं जाणां झगडे संवाद करूंक आमकां नाका. संवाद केल्यार पळया हांव पळयतां कोर्टान पळयता काल एकलो आनी एकलो व्यक्ती म्हणा लागलो फादर पाद्रा भलाकी तो म्हणा लागलो हांव ताका सोंड दिता म्हूण थंय गेले उपरांत ताचे कार्यांत दुसऱ्यांत फादर म्हणा लागलो तो दुसऱ्यांत उलयता म्हणा लागलो. मोगाचें न्हू आमच्या जिवनांत आमी जायते फावटी आमच्या जिवनांत सगळें कितें बरें जावंक आसा तें सगळें आमी सोंसून व्हरता आसतना जाता. हेरांनी वायट करतना आमी प्रतिकार काण घेवंक राखो नासता. सेंट तेरेझा म्हणटाली म्हज्या धार्मीक मेळांत जायतीं जाणां आसात म्हज्या धार्मीक मेळांत ताणीं म्हाका कितेंय वायट करतना हांव ताका वायट करिना ताच्या बदलाक हांव तांकां बरें करता. म्हज्या दायळ्यांत हांव ताची काळजां परिवर्तन करूंक प्रयत्न करता. तिच्या हर एका धार्मीक भयण्यांक तिणें केन्नाच वायट मागलें ना वायट सांगलें ना वायट केल्लें ना. ताच्या बदलाक दायळ्यांत तांची काळजां परिवर्तन करूंक ती प्रयत्न करताली.
हर एका कुटुंबांत आमी आसतना सोंसणीकायेन आनी दायळेन आमची कुटुंबां बरीं करूंक आनी आमच्या कुटुंबांत असलें कठोरपण काण पयस सोडूंक आमी एक हातेर जाय. हेरांक कठोरपण दाखयता तुजी दायळाय दाखय. हें जावन आसा फ्रांसीस असीचें वर्ते प्रार्थन. हेरांच्या कठोरपणांत तूं कठोर जायनाका. तूं थंय बोगसाणें हाड, शांती हाड, समाधान हाड, दायळाय हाड. एक स्त्री एक दीस आपल्या पुता विशयांत रेतीर गायिल्ल्या दळा पाद्राबाक सांगोंक सुरू जाली. ती म्हणा लागली, म्हजो पूत खंयच्याय प्रयोजनांतलो आमकां कांय रेस्पेक्ट तो दिना, म्हाकाय दिना, म्हज्या बापायक तो रेस्पेक्ट दिना, आमकां तो पळोवन घेना, आमी सांगिल्लें तो आयकना, आमकां कांयच तो मानवना, असलो पूत आमकां कित्याक. ह्या वेळार रेतेरींत त्या पाद्राबान ताका विचारलें, खंय आसा तुजो पूत? म्हजो पूत हो तें आसा, तो मिसाक सयत येना, मागण्या सयत येना. ताचे विशयान जायत तें सांगलें. आनी पाद्रा म्हणालो, जायत, तुजो पूत तसो न्ही गे. आनी रेतेर आख्यात जाल्या उपरांत पाद्राब ताचे लागीं गेलो आनी म्हणा लागलो, हाव आर यू? हो एक कठोरतारा म्हणालो, आय एम व्हेरी बॅड, आय एम व्हेरी बॅड. आनी पाद्राबा त्या दाड चिंतल्या पाद्राबान, वयाच्या आवयन सांगिल्लें बरींच आसा हो, कठोर आसा आनी बॅडय आसा, ताची परिस्थिती बरी ना म्हण दिसता. ह्या वेळार पाद्राब ताच्या लागीं गेलो, उलय लागलो जाल्यार खंयच्याय ताणें एक सारकी जाप दिल्ली ताका दिसोना. पूण असो म्हणटाना तें ताचें रूम आसलें, तो म्हणा लागलो, तुवें कित्याक म्हज्या रुमा भितर येवं नजो. आनी ह्या वेळार तो इल्ले रिलक्टंटली म्हळ्यार ना कुशेन ताच्या रुमा भितर गेलो. पाद्राबान ताका खांद्याक हात धरून ताच्या चेअरार बसयलें आनी पाद्राब ताच्या कडेन उलोवंक सुरू जालो. कित्याक कोता तुज्या आवयन सांगलें म्हाका तूं मिसा वचना खंय, तूं आवय बापाय रेस्पेक्ट दिनाय खंय, गौरव दिना खंय, तूं ताणें सांगिल्लें आयकनाय खंय, तूं खंयचेंय बरें करिना म्हणून सांगताली कॉलेजीक तूं वचनाय खंय, आनी अशें आसा कित्याक अशें. त्या वेळार ताणें सांगिल्लें उतरां तो पाद्राब म्हणटा, तो म्हणा लागलो खंय, हांवें कशें सारकें जावचें, हांवें कशें मिसा आवेचें, हांवें कशें इगर्जे बागला आवेचें. कित्याक म्हळ्यार म्हजी आवय सकाळीं फुडें ते इगर्जे वचून म्हज्या विशयान कंप्लेन करता, जेजू कडेन कंप्लेन करता. जेजू कडेन कंप्लेन करतना तो सगळें आयकता आनी हांवें गेल्यार कितें चलता गे. आनी म्हज्या मुखार म्हजी आवय चड जेजूक लागीं म्हूण दिसता म्हाका. कित्याक म्हळ्यार ती इगर्जेंत काम करता, इगर्जेंत धाडटा पुजता, आनी ह्या वेळार ती खंडीत जावन जेजूक म्हजेंत कंप्लेन सांगता. त्या देखून हें कंप्लेन सगळें जेजू कडेन सांगता आसतना कितें जाता, तो म्हज्या विशयांत कितलें वायट चिंता गे. त्या देखून म्हाका वचोंक जायना, म्हाका तकलीफ उखलून वचोंक जायना. आनी तो म्हज्या विशयान इतलें वायट चिंता आसतना म्हज्या आवयन ताच्या मोतीन बरयल्लें आसा, सगळो हांव खोटो, हांव बरो न्ही म्हणलें ताच्या जेजूच्या मोतीन बरयल्लें आसा. त्या खातीर म्हाका कांयच करूंक जायना. आनी ह्या वेळार पाद्राबान तेंत आसले एक पिंतुराचेर ताची नदर वली, जेजू खुर्सार उमकळिल्लो आनी ताचे दोळे सकयल आसलेल्या मनशा कुळा पळोवचे. आनी ह्या वेळार ताणें सांगलें, पळय पुता, जेजू उमकळ्ळा आनी तुका पळयता, जेजू केन्नाय तुज्या आवयचें जावं तुज्या बापायचें जावं दी, तें आयकून तुका तो तुलान करिना, ताचे बदला तूं कितें सांगताय तें तो आयकोंक आशेता. जेजू तुजो मोग करता. आनी ह्या वेळार तो म्हणा लागलो, जेजू म्हजो मोग करता? खंडीत जावं म्हजो मोग करना. इतलें म्हज्या आवयन नाका जालें सगळें सांगता आसतना जेजून म्हजो मोग करचो कसो. त्या वेळार त्या याजकान ताका सांगलें उतरां, जेजू खरोच तुजो मोग करता, तूं कितलोय खोटो जावं दी, कितलीय पातकां आसूं दी, कितलेंय वायट तुवें केलां जावं दी, जेजू तुजो मोग करता आनी तो तुका आपयता. आनी अशें म्हणटाना तो चेरको भुरगो जेजूच्या खुर्साक त्या पिंतुरा पळयता, गळगळ्या रडता आनी म्हणटा, तसलो जेजू म्हजो मोग करचो आसा तर खंडीत जावन हांवें तसो मोग करता. दायळाय, मोळाय, खणवळाय ती आमी सदांच जियेत आसतना सोंसणीकायेन आमी कठोरताय संपूर्ण तांकां खाण उडोवंक प्रयत्न करचे. वी नीड टू विन ओवर द रुडनेस थ्रू माय मर्सी. म्हज्या काकुतीच्या काळजांत, बऱ्या काळजांत हांवें दायळाय दाखोवंक जाय, मोळाय दाखोवंक जाय. आनी अशें आसता, जेजूच्या वर्त्या काळजा सारकें आमचें काळीज करच्याक आमी ताचे लागीं मागया. सोमेचो आदार आमी विचारया. सर्वेस्वर आमच्या मोगाळा देवा, दी आमकां तसलें काळीज. कसली कठोरताय आसल्यारी, कसले कठीणताय आसल्यारी, कितलेंय भयानक काळीज रांचें जालें जाल्यार आमी त्या प्रमाणे तांकां फाटी दिनासतना आमच्या दायळ्या दोरी, आमच्या मोळ्या दोरी, आमच्या खणवळ्या दोरी, आमच्या काकुती दोरी
त्याच सोम्यान आमचेर दाखयल्या ती काकुती आमी हेरांक दाखोवंक आसा. त्या द्वारे आमी हेरांक बरें करूंक ह्या समाजांत नवी संस्कृती आमी रचूंक जाय जाली दरबस्त मापाचें बळ आमकां तूं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. विनोद गांगोळी आनी ताच्या सर बांदेक आनी प्रत्येक तरान आम्हा सर्वांकी जाय जाली वर्ती कृपा तोच सोमी दिवं दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.